एका आमी मुगीची वाल म्हणटात. ही जी दिसता पळय ही मुगीची वाल. आमी लाकडां वजी बी पयलीं रानाक बांदपाक वापरतालीं जास्त. जीं कोलवाचीं घरां आशिल्लीं तेंची कण्णां बिण्णां बांदपाक ही वाल आमी पयलीं यूज करतालीं. ही आनी सांपड वाल पूण ही मुगी वाल म्हणटा ती. आनी ह्या मुगील वालीचे आनी एक दुसरी उपयोग म्हणटा तो नुस्तें मारपाक वापरताले. आनी तें नुस्तें म्हणल्यार कशें मारप? मुगीचें पळय जें मोठें मूळ आसा तें कट करप, ही मूळ कट करप आनी ही धडोवप. आनी धडोवप आनीक एक कोण अशें तयार करप, खड्डो तयार करप आनी तितूंत तें रेबो आनी हें घालप, हो धडोवन घालप आनी त्या नंतर हे गाळे, हे पळय हें गाळये झाड, हें पळय हे गाळे हेजे पासून मेळटा, ह्या गाळये झाडा पासून मेळटा. ह्या गाळये झाडा पासून हो गाळो मेळटा. हो बडोवन दोनी मिक्स करून घालप आनी एक 4 दीस दवरप आनी जंय न्हंये एक अशें कोण उरता आनी तितून नुस्तें उरता तितून तें एक बालदीभर कनवन अशें फाफुडप. त्या फाफुडलें म्हणटकीर कितें जाता आनी मातशें हालोवप मागीर धवळप. नाल्यार जी कोणाली म्हशी गोरवां आसत जाल्यार तितून 2-3 फेरे मारून लावप. म्हणटकीर तें एकदम गडूळ जाता आनी त्या नुस्त्या हेजो तो अंश स्वासा हितूंक लागता, तेंका तें ऑक्सिजन घेवपाक मातसो मुश्कील जाता तेन्ना तें नुस्तें आपलें तोंड वयर करून पुक 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 करून वयर येता. आनी त्या वेळाचेर हे सगळे नुस्तें काडणारे जे खाणारे काडणारे धरणारे मनीस आहात ते पटपट करून ते धरताले. हें फक्त गिमाक एप्रील आनी मे ह्या 2 म्हयन्याक ह्या न्हंयेचेर गालजीबागच्या न्हंयचेर वयर चलतालें. आनी ह्या नुस्तें खावपाक पयलीं पार्ट्यो बी करताले. आज पार्टी करता पूण ह्या पार्ट्यांक तेंगेली हें नुस्तें कमी, भायलीं नुस्तें आनी भायलीं पिणे हें जास्त आसता आनी कांय उरना.